बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारीक कुशलकायेंत मोग्न जावन ह्या संवसारार तात्कालीक जिवीत जियोवच्या आम्हा सर्वांक सर्गींच्या जिणेक तयारी करूंक आयची वचपाक आपोवणे दितात. ह्या संवसारार आमचे जिवीत मरणा मुखांत आखेर जायना, बगार पुनर्जीवनपणांत बरोबर सुदरल्या आमकां देव जिवंत उठयता. देखून मोगाच्या न्हू, सर्गी राजान देवा थंय एक जावंक आमचे संवसाराचे तयाराय सदांनीच गरजेचे. देखून सदांनीच तयाराय करूंक देव आमकां आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमी केल्ली सर पथकां आनी सुखी त्याच देवा मुखार हाडुया. ताच्या बोगसणे आमी मागया. नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी आनी तुमकां हो भयणीनो, म्हजे गुन्यांव सारून सांगता, मनाची तुमतनां सारून वायट आनी बरें सांगून हांवें जायती पातकां केल्यात. तुमचो अपराध, तुमचो बरो अपराध ह्या पुस्तकांत सदांच आमकां विवरियेक सगळ्या धर्म आनी भक्तांक आनी तुमकां हो भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागद करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया प्रार्थुया. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक सावन मागया. आज सावन हांगा प्रारंभ 3 दिसांचे रेतीर कसली सड कळ नासतना देव सर्वांक आशिर्वादांनी बरोवंक आनी ही रेतीर बऱ्या रितीन जावच्या खातीर प्रत्येक रितीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवून तूं नित्या ओंकारी मोरयेच्या विनवणेन हे जिणयेंत दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
आमेन. मेकबेवांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. अंत्योक राय उदेंतीच्या प्रांतांनी भोंवतालो तेन्ना पर्सियांत एलिमाईस नांवाचें एक शार आसा आनी तांतू जायते रुपे आनी भांगार आसा म्हूण ताका खबर मेळ्ळी. तांतलें मंदीर भोव ग्रेस्त आसा आनी तांतू ग्रेकांचो पयलो राय जावन तांची राजवटकी चलयल्या मासेदोनियाच्या राया फिलिपाच्या पुता अलेक्झांडरान दवरलेल्यो भांगाराच्यो डाली खावाच्या आनी शास्त्रां आसात म्हूण ताका सांगलें. देखून तो गेलो आनी शाहार स्वाधीन करूंक आनी ते लुटूंक ताणें प्रयत्न केले, पूण ताच्यान जालें ना, कित्याक शाहाराच्या निवास्यांक ताची येवजण कळीत जाली. ते ताचे विरोध झुजाक देंवले. ताणें तांच्यो पळचे पडले आनी निराशेन भरून तो बाबिलोनाचे वाटेक लागलो. तो आनीकी पर्सियांत आसतना ताका ही खबर मेळ्ळी. ताणें जुदेयाक धाडलेली सैना चलवल्यांत आनी ताणें पळापळ घेतल्या. लिसियस ओड एका सैना सभेक गेल्लो, पूण इस्रायलितांनी ताका फाटीं धांवडायलो. आपणा कडेन आसलेल्या शस्त्रां आनी सैनिकां वरवीं आनी आपणें चलविल्ल्या सैन्यांतावन लुटल्या वस्तू वरवीं ते भोव बलिश्ट जाल्यात. ताणें जेरुसलेमांत वेदीचेर बांदिल्लो खांटाळो तांणी मोडून घाला. ताणें पोयस्ताना भोंवतणी आदी आसलो तसलो एक उंच पागार बांदला आनी ताच्या शाहारा बेतजुरा भोंवतणी तशेंच केलां. रायान ही खबर आयकतच ताका झिंट मारली आनी तो सगळोच कलकल्लो. आपलो येवजण्यो निर्फळ जाल्यो ते पळोवन ताका खंतीची पिडा लागली आनी ताणें अंथरूण धरलें. जायते दीस तो थंय आसो उरलो आनी खंत ताका परत परत दसूंक लागली आनी शेवटी आपूण मोर्चार आसा म्हूण ताका समजलें. देखून ताणें आपल्या चोर इश्टांक आपयले आनी तांकां म्हणलें, न्हीद म्हज्या दोळ्यांतावन पयस केल्या, कित्याक म्हजें काळीज खंतीन विरलां. हांवें म्हजे इतल्याक म्हणलें, कसले इश्ट म्हजेर आयल्यात आनी कसल्या दुखांत हांव बुडलां. तरी म्हजे राजवडकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकमोगाळ आसलो. पूण जेरुसलेमांत हांवें केल्लें वायट आतां म्हाका उगडासाक येता. हांवें थंयची भांगाराची आनी रुप्यांची आयदनां वेली आनी कारां नासता दुदाच्या निवास्यांचो नाश करूंक आचना दिली. हे वरवीं एक कश्ट म्हजेर आयल्यात म्हूण हांव जाणा आनी आतां हांव खंतीन बुडोवन परक्या देशांत मरता. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. तुवें म्हाका सोडवून दिलें म्हूण हांव संतुस्ता सर्वेश्वरा. तुवें म्हाका सोडवून दिलें म्हूण हांव संतुस्ता सर्वेश्वरा. सर्वेश्वरा, सगळ्या म्हज्या खर्चान हांव तुका तिनवासता. सर तुजी विचित्र कामां वर्णिता. तुजे उद्देशी हांव संतुस्ता उल्हासता. तुज्या नांवाची स्तुती गायता महोनाथ देवा. तुवें म्हाका सोडून दिलें म्हूण हांव संतुस्ता सर्वेश्वरा. तूं मुखार पडटना म्हजे दुस्मान फाटीं सरतात. तुजे मुखार तांचे पांयस पडटना ते नाश जातात. राष्ट्रांक दमकून कोट्यांक तूं नाश करताय. तांचें नांवूच चारित्र्यांत उमटून उडयताय. तुवें म्हाका सोडून दिलें म्हूण हांव संतुस्ता सर्वेश्वरा. तांणीच मांडलेल्या पासून हेर जातीच्या राष्ट्राचे पांय सांपडल्यात. कित्याक गरजेवंताक देव सदां विसरचो ना. दुबल्या धाकट्यांचो विश्वास केदींच फटोवचो ना. तुवें म्हाका सोडून दिलें म्हूण हांव संतुस्ता सर्वेश्वरा. Alleluia, gawiya, sumya Kristya, tacia połek nawa, publik usarya. Alleluia, gawiya, sumya Kristya, tacia połek nawa, publik usarya. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवार्ते मरिपात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, gawiya, sumya Kristya, tacia połek nawa, publik usarya. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका येसुमिया. तवळ थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवनपण ना म्हणटात ते जेजूसरशी येवन अशें सवाल करी लागले, मेस्त्री, कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताज्या भावान सरलेल्या स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करीचें म्हूण मोइसेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्ही. तर 7 जण भाव आसले, मलगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो तिजे सांगाता लग्न जाले. अशे 7 जण तिजे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचे पुन्हा जिवनपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली. ते 7 जणी तिजे लागीं लग्न जाल्ले न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुन्हा जिवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात. देवदूता सारकी ती जातात, कित्याक ती मरनात. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुन्हा जिवनपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जिवनपण आसा म्हणून मोइसेन रुजवात दिता. जळत्या बोल्या विशयांत बरोवन आसलेले कडे सर्वेस्परान अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणून तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्ही. ताका सकडी जिवंत आसात. हे आयकून शास्त्रा मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हणलें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. उपरांत ताका सवाला घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. देवाचे अवतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. सगळ्या संवसारांत कॉस्टलियस्ट घर इंडियांत आसा, मुकेश अंबानीचे ऑस्ट्रेलिया. अद्या व्हड घर घेवन इतले कॉस्टली की सगळे संवसारांत मेळोवंक जाय त्यो सर सवलत्यो त्या घरा आसात. आनी त्या घराच्या वस्तू सरावंडींग पुलीस ते घर राखून रावतात, कित्याक त्या घराक कितेंच जावन वचो, कितेंच बादाक येवन वचो. पूण जायत्यांची आशा हे घर एपडी पळय जाय. थोड्या वर्सां आदीं बुर्ज खलिफा बांदलें. सक्कणाच्या तोंडार असले बुर्ज खलिफा संवसाराचे भोव व्हड बिल्डींग, भोव सोबीत बिल्डींग. आनी ह्या बुर्ज खलिफांत म्हजे एक फ्लॅट आसूंक जाय. अमिताभ बच्चनाचे फ्लॅट आसात खंय, शाहरुख खानाचे फ्लॅट आसात खंय. अद्दे व्हडले भोव सोबीत व्हडले भोव व्हड बुर्ज खलिफा. आमचे एक फ्लॅट आसूंक जाय. साबारांनी असली आशा उसारल्या जावंक पुरो वा चिंतल्या जावंक पुरो. तर नीज जावन मनशाचे जिवीत म्हणल्यार कसलें. हर एकलो मनीस ताज्या जिवितांत बरें आशेता आनी आतां जियोवच्या की आनीकय बरें जायचें म्हणली ताजी आशा आनी उर्बा आसता. आमचें घर ल्हानशें जावंक पुरो, आमकां एक आशा आसता. थोड्या वर्सांनी पयशे जाता हें घर म्हण बरें बांदीत जाय, व्हडलें बांदीत जाय. आमच्या लागीं ल्हान कार आसा जावंक पुरो, आमकां एक आशा आसता. हे ल्हानशें कार विकून एक दीस बेंज काणगे जाय, एक बरें कार काणगे जाय. आमचे सांगाता आमचे थंय एक ल्हानसो जागो आसा जावंक पुरो, आमकां एक आशा आसता. एक व्हडलो जागो आमकां आसा जाय, बरें घर आसा जाय. आशा करची कांय सूख म्हूण सांगना. हे मनशाच्या जिविताचे स्वाभावीक एक संवय. पूण बऱ्यांतलें बरें घर, बऱ्यांतलो बरो जागो खंय आमकां मेळटा. आयच्या वांजेलाचेर आमी एक नदर गेल्यार ही सर्व संवसारांतले बऱ्यांतलो बरो जागो सर्ग ह्या विशयांत जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत आमकां सांगता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जुदेवा मदलो तो तफावाद. जुदेवा मदें 2 ग्रूप आसतले आनी एक ग्रूप हाती येतालो मरण पावले उपरांत पुनर्जीवनपण आसा. आनी आमी सर्गाक वेतले देवाच्या मुखार जियेतले आनी देवदूता सांगात आमी जियेतले. आनी दुसरो आनी एक वर्ग आसा संवसारी जिवीत इतलेंच
आनी मरण पावल्या उपरांत कितें आसतना सगळी पुरा मुक्त जालें आनी आमचें जिवीत हांगासर आखेर जालें. इगर्ज माता कितें शिकयता? इगर्ज माता आमकां निमण्यो 4 वस्तू शिकयता. मोर्न, जडती, सर्ग आनी येवकोण. आनी ह्यो 4 वस्तू उरच्यो वस्तू. आनी त्या देखून संवसार जिवितांत आमी जियेतना आमच्या मोतीन खदाळ हे 4 वस्तू आमी उडोस करूंक जाय. जर तर हे 4 वस्तूचो उडास जर तर आमकां आसा तर आज हांवें करची मिसळण सारकी आसतली. आज हांवें जियेतना आयच्या दिसा हांवें संवसारांत जियेतना हांव चिंता ह्यो 4 वस्तू आसात हांवें बऱ्या रितीन जिवंक जाय. सतांत आनी नितीन हांवें जिवंक जाय. दुसऱ्यांक हांवें मोग करूंक जाय. कित्याक म्हाका मरण आसतलें, म्हजी जडती आसतली, निमाणी जडती आसतली. जर तर हांव बरें करून जियेना तर सर्गा राजांत त्या देवदूतांच्या मोदें त्या देवा हुजीर हांव जियेतलो. ना तर देवातावन पयस येवंक कोणात हांव आसतलो. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी हर एका दिसा आमी जियेतना ह्यो 4 वस्तू आमकां भोव गरजेच्यो. आयच्या वांजेरांत जेजू क्रिस्त सांगता त्या सर्गराजाचें जिवीत कसलें आसतलें. तें सर्गराज म्हळ्यार कशें आसतलें? जेजू सांगता आमी देवाची भुरगीं जातली हांव. दुसऱ्यार आमी देवदूतां बरी जातली हांव. थंय संवसार जिविताचे ते बांद थंय आसचे नात. संवसार जिविताचे कश्ट ते आसचे ना. संवसार जिविताचे चिंता आपतय आसचे ना. पूण देवा हुजीर पवित्र जावन आमी आसतले हांव. देवदूतां वरी आमी आसतले हांव. आनी हो जावन आसा सर्ग. ह्या संवसारांत देवान आमकां रचलेंच ताजो उद्देशच देवा सांगता जिवंक. पयल्या कुमगाराची दुतोरेची जर तर आमी एक उडास काडल्यार एक सवाल आमच्या वेळार आसलें. आतां ह्या सागेम कळीत ना. आतांच्या कुमगाराच्या दुतोरेक देवान आमकां कित्याक रचल्लें? थंय 4 कारणां आसात. तातूंत एक कारण जावन आसा त्या देवा सांगता जिवंक. त्या देखून देवान आमकां रचलोचो उद्देशच तो. जर तर आमी वांजेलाचे पवित्र पुस्तकाचो पयलें पुस्तक आमी पळोवंक गेल्यार जेनेसीस थंय आमी पळोवंक गेल्यार देव आदाम आनी येवे सांगता भुमी वैकुंठान चलता. देव आदाम आनी येवे सांगता उलयता. देव आदाम आनी येवे सांगता सांजेर खेळोंक म्हणून येता. खेळोंक म्हणून बरो ना पूण हांवें तें सांगचें. पूण देव हर एका फावटी आदाम आनी येवेक मेळोंक येता. ताका उलय जाय. आदाम आनी येवे सांगता वेळ करची जाय. ह्या कारणा खातीर देवान विसरलें, देवान रचल्लें आदाम आनी येवेक. आनी होच जावंचो उद्देश आमचो. आनी ह्याच उद्देशा खातीर आमी जिये जाय. त्या पवित्रपणांत आमी जिये जाय. तो वेळ मात्र देव हर एका वेळार येवन आमच्या सांगता जियेता. आनी सर्गराज म्हळ्यार अशेंच देवाच्या हुजीर जियोवचें, देवाच्या सांगता जियोवचें, त्या संतोशान आमी जियोवचें. आनी त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त लोकांक शिकयता मरण अंत्य न्हय, ती केवल एक उतरवणी. सर्गराजान देवा मुखार आमी जियोवचें तें जावन आसा आमचे जिविताचो मुख्य सार. त्या देखून आयचे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना परत आमी उडासाक हाडया. ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मल्लो हर एकल्याक मरण आसा. कोणी हांगासर परमनंट रावोंक येवना. आमी मरण पावले उपरांत आमच्या फोंडाच्या वयर 4 जाणां रडोवंक पुरो वा कोणी रडना जावंक पुरो कसलोच फरक हांतू जायना. आमच्या मरणाच्या त्या जाग्याक सेमेस्त्रींत आमच्या भुरग्यांनी आमच्या कुटुंबाच्यांनी बरो एक फोंड बांदून वचोंक पुरो कसलोच फरक जायना तांतू. जर तर त्या फोंडाच्या वयर बरें करून मार्बल घालून मार्बलांत बरोवन वचोंक पुरो बारी बरो मनीस नांव मरण बोगाच्या बाबांनी भयणी कसलोच फरक जायना. हें पुरा भायलें. पूण फरक जाता हांवें जियोवच्या जिवितांत. म्हजो फोंड कितलोय सोबीत करून सुंगार आसूं दी कांय फरक जायना. म्हज्या मरणाच्या पेटेक जायत्यो बरीं बरीं फुलां घालून दी कसलोच फरक जायना. पूण हांवें जियोवची रीत तांत व्यत्यास जाता. जर तर आज हांव जिवंत आसा, म्हजी जिवीत हांव बऱ्या रितीन जियेता, सर्गराज म्हजें जेजू क्रिस्त बसयता. देवाचो भुरगो जावन देवाचें भुरगें जावन आज हांव जियेता तर
सर्गार आज मोजे देव म्हाका तया पळयता निमाणो म्हजो विशय उतो त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आमचे जिवीत ह्या संवसारी आमी जियेतना केवल संवसारा खातीर आमी जिवोवचे नाका केवल पोटाच्या भुके खातीर आमी जिवोवचो न्ही केवल संवसाराच्या संतोषा खातीर आमी जिवोवचे न्ही बगार आमी हो संवसार जियेतना आयज हो दीस जियेतना आमी चिंतूंक जाय देव आसा देवा थंय आमी एक जावंक आसा देवा थंय आमी जिवोवंक आसा सर्गराजाक आमी वचोंक आसा त्या देखून त्याच मोगान आमी जियोवया एकामेकाचो मोग करया देवाचो मोग करया आनी अशें सतांत नितींत जेजू क्रिस्तान दाखयल्या त्या वाटेंत आमी जियोवया आनी एक बरें जिवीत बरी विसवणी आमी करया आनी सर्गांचें दायज आमचें जावन घेवया. Mogachanan boron, Mogachadavan bedon, Harun aileam kaniko, Ki bapa mogantiu, Mogantiu ayam kadile, Tun dirvesagleyam che. Dobbiamo de Sanglai somia am cantuve Moga chanadan goro Moga chadavan peto Hadun aileam kaniko Ki bapa mogantiu म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सर पदुदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या आमान आनी मोहिमेक आमचे पवित्रतेच्या आवाज सर्वस्पोदे मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या सुपुतान ओंकार मुरयेतावन जल्म घेताना तेजें ओंकारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां तुज्या आमच्या पदकांतले निवारून पवित्र करो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सुबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दीन वासुया वैशान करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजा पवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत ओंकार मुरयेक भक्तीन आमी उगडास करता आनी तुजे दिनवासेचे गीत गावन तुजी काणवळाय आमी वाखणता शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुजी लानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें दरगली आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिजे वरवीं आमकां फावो जालो तिजे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखणता सरगार तांचे वाखणीचे आमचे ताळे मेळूंक आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार बदलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका आशयचे सर्वेस्पराचे आमी येता ताचे उत्सर्गी तुका आशयचे. बापा खरोच पवित्र तूं तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोद समर्पूंची. त्याच परेच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें हें रगत
पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटूया. आणि पुनर्जीवन पोवणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडून दारां आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्ती म्हणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रिथिवीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची एकाकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमरे देवाचे माये संगती बागेवन धरून दुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घेवर म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशे सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे गुन्यांव तशें आमचे पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यात पडोवन दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नतरेतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सरू सुभागी. तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
mosuntosta Deva moja tarukatai vulasta Mosut mosuntosta Deva moja tarukatai vulasta Vădvec सर्वेस पोराची मोजो जीव गायता Atmo mozo देवा थै संतोषान उठता आपले चरण दासीचे ताने दया दाखयली देखून म्हाका सर्जनांगा सदे म्हणटली मोजो आत्मो संतोषता देवा मोज्या तारुकातै उल्लासता मोजो आत्मो संतोषता देवा मोज्या तारुकातै उल्लासता प्रार्थुया कनवळ्या बापा भगवंता ओंकार मोरये काज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गेंच्या जेवणांत दोशी केलाय देखून आमी संतोष बरे जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता त्याच ओंकार मोरयेची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडून दराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन कार्मेल सायबिणीचे नोवेन ए भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हूण वाखणताव आपणाक चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली जेजून तुज्या पुताक बुडसारून काडटना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका ताची आवय सरोसी म्हूण मानून घेतली गरजे आकांत वेळार ताणी तुका कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये कथनातली अवकारी कार्मेलिताच्या आदारा पाव आमकां येदय सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली आतां तुका भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पातयेन आनी तीरभर हुशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरज्यो तुज्या मरिफात जेजू मुखार दवरता सर आमच्यो गरज्यो त्याच मोरया मायेता जेजू मुखार दवरया प्रत्येक जावन आज सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावची ती रितीर आनी 3 दिसां म्हणसर हांगासर जावच्या ह्या रितीरेचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया सर्व रितीरेक येवच्यांक तो सुदेव राखून दी सांबाळून दी आनी मन परिवर्तन करचें तें देणें आमी हर एकल्यांक तो दिवन दी म्हणून आमी मागया उगडास कर हे भोव दयाळे ओंकारी मये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थी सुदरलो कोणपणी कुमोक मेळनासतना केलो म्हूण केदीस कोणेंच आयकूंक ना ह्या पातयेणेन खैर घालून घेवन तुजे थंय धांवून येता ही ओंकारीची ओंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातयेन एक इश्ट तुज्या मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे एका कुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन नमान मुरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जगुसीचे जेजू भगवंत मरे देवाचे माये ओ बेकाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलेच्या सुंदर राणीये आम पसत विनंती कर अर्गाम प्रार्थन हे भगवंती मोरये कार्मेल मुझे राणी आमची आवय तू जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडलेल्या सुरोसकारांक अर्गां दिता वडा पातयेन तुजे बेंतीन घालच्या सर्वांक कश्ट अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका नमस्ता हे घडये आमी तुजे दिसले मोगाचे
सेवेचे आणि मागण्यांचे जे बेतूची येऊन प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुता विशीं विश्वासी रावूं सर्गेच्या सुखाक आमकां फोव कर मागता तुज्या कृपे वरवीं आमेन. मोगाच्यानो आज सकाळी 9 वरार हांगासर आमी 3 दिसांची रेतीर आमी प्रारंभ करता. आज फाल्यां आनी पुरवां 3 दीस हांगा रेतीर आसतली. तुमकां सर्वांक वतायाच्या आपण ह्या रेतीरेक येवन बरो फळ तुमी जोडून घेवंक आनी हो अवकाश उपयोग करूंक तुमकां सर्वांक मोगाचे आपोणे आमी दिता. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. Carmel dongravoile saibini Namantu kasharotini Săr samsaraची तुराणी पावन करी पळणारी जिनी देवा कुशे कल्ती मान घालोय सोडवंदारा संसारात दिलोय सकळ सोसून मोगान वागयलोय मिसा वावरात तयार केलोय कार्मेल दोंगरा वयले सायबीनी नमान तुका शारोतीनी सर संसाराची तुराणी पावन करी पळणारी जिनी मंगल पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद दिव आमकां Bugün postaci आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.